ह्याच्या जी आयज आमची CRP घेतलेली ती खास करून आमचे जे अजेंडा असले ते आयज एसेंब्लीचे आमचे प्रिपरेशन म्हणल्यार लास्ट रावंड जो फाल्यां साकून लास्ट रावंडाक जे क्वेश्चन घालपाचे आसात ते फाल्यां स्टार्ट जातात आणि पयली 2 दिसां खातीर 2 रावंड म्हणजे पयली 2 दिसां खातीर आमकां 3 रावंड आसले आणि बाकीच्या दिसांनी 10 दिसां खातीर 2 रावंड आसले. ऑलमोस्ट आयज फर्स्ट आनी सेकंड रावंड काबार जावन थर्ड रावंड जो स्टार्ट जाता तो फाल्यां साकून जाता आनी ताका लागून सगळ्या आमदारांनी तेजे भितर 26 आमदार जे क्वेश्चन घालतात आमचे 16 आणि बाकीचे 10 म्हणजे 26 जण आमदार क्वेश्चन घालतात ते सगळे क्वेश्चन ह्या 7 दिसां भितर कोणी खंयची घातले आसात आणि खास करून आमच्या विरोधी पक्षाच्या वतीन जे आयचे ज्वलंत असे इशू आसात ताजेर खंयचे इशू आयज खंयचे नंबराचे आयिल्ले आसात ते म्हत्वाचे आसतात. कित्याक क्वेश्चन एक फावटी घायले उपरांत क्वेश्चन जेन्ना एक 5 नंबराचे उंच जेन्ना क्वेश्चन येतात तो मागीर डिस्कशनाक थंय येयना. ताका लागून बाकीचे कोणाचे क्वेश्चन आयिल्ले आसात ह्या फर्स्ट आनी सेकंड रावंडा भितर आणि थर्ड रावंड फाल्यां साकून जो स्टार्ट जाता ताजे खातीर उरलेले इशू जे आसात ते कवर अप करपा खातीर आज खास करून ही मिटींग. ताजे भितर आमचे आयज ऑलमोस्ट सगळे जे 7 दिसाच्या क्वेश्चना भितर आमचे मेन क्वेश्चन सगळे कवर जाल्ले आसात आणि आमची आनीक मिटींग परत जातली जे रिप्लाय आयले उपरांत. अजून रिप्लाय सरकारान दिवपाक स्टार्ट केलो ना. फक्त 2 दिसाचे क्वेश्चन फक्त सगळ्यांचे कितें आहा ते बुकलेट दिला आणि 5 दिसाचे अजून आयले ना आणि तेजे उपरांत रिप्लाय येवपाक लागतल्यो. पूण आयज क्वेश्चन आमच्या सगळ्या आमदारांनी केल्ले आहा त्या प्रमाणे सगळे इशू आमी कवर केल्ले आसात आणि अनेक ज्वलंत इशू आसात. ताजेर परत एसेंब्ली जावचे पयलीं आमची आनी एक आमची CRP मिटींग आसतली तेन्ना तेंची रिप्लाय आयले उपरांत परत घेवन बसतले. पूण जेन्ना हे 15 म्हयन्याच्या कारकिर्दी भितर सरकार टोटली अपयशी म्हणजे अपयश येयल्लें आसा सरकाराक आणि हे एसेंब्लीक तांकां ते आमी दाखोवन दितले. गेल्ले टायमाक जेन्ना एसेंब्ली जाल्ली पयली फर्स्ट बजेट सेशन जी जाल्ली त्या टायमाक आमचे परीन आमी प्रश्न मांडलेलेच. पूण तेन्ना काही मिनिस्टर आमदार जावन पयलेच फावटी आमदार जावन मंत्री जाल्ले दुसरे फावटी आमदार जावन मंत्री जाला सगळ्याक तांकां आयज तेन्ना म्हण नवें आसलें म्हणून. पूण आयज तांकां 1 वर्स जावन 3 म्हयने मागीर लगभग 15 म्हयने जाल्ले आसात आणि तांकां एक शिकपा खातीर सफिशियंट टायम तांचे डिपार्टमेंटाचें कार्य करपाक तांकां आयज टायम मेळ्ळलो आसा आणि आयज तेमी खऱ्या अर्थान जबाब दिवपाक जाय की गोंयचे जे ज्वलंत इशू आसात त्या खंयच्याच इशू जे आसात ते पूर्ण करपाक ते शकले नात, ते सुट्यो करपाक शकले नात आणि हे तेंचे आमी नदरे हाडून दितले. जे प्रश्न आमचे डिस्कशनाक येवचे ना स्टार क्वेश्चन आसतात जे प्रत्येक मेंबराक 3 क्वेश्चन डेली घालून मेळटात आणि 12 सिटींग आसात आणि तातूंत जे स्टार एलआयक्यू नंबर जे आसात ते आमकां जर डिस्कशन आयले ना जाल्यार तेजे खातीर कॉलिंग एटेन्शन घालप 0 आवर घालप प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन आसतात अशें करून आमी सरकाराक सगळे मुद्दे जे आसात ते तेजे नदरेक हाडून दितले. ताजे भायर जे डिमांड आसात तेजे खातीर आमी कट मोशन मूव करपा जाय आमकां. ते कट मोशनूय आमी हे केल्ले आसात. सरकार प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आज फेलियर आसात कांयच तेमी केल्ली ना. एक प्रॉमिसी जर पळयत गेली जर आयज आमकां रिप्लाय सुद्दां अशे पद्दतीन पयलीं सुद्दां मेळिल्ले आसात की जे 2 वर्सां दिल्ली त्यो रिप्लाय परत म्हणटकीर सरासरी सरकाराचे कारकिर्दी आता 6.5 वर्सांचे पूर्ण जायला. पयलींचो टर्म म्हणजे भाजपाचे सरकाराचे कारकिर्दी म्हणटा हांव की पयलींची 5 वर्सां आणि तेजे नंतरचे आता लगभग 1.5 वर्स म्हणजे 6.5 वर्साच्या कारकिर्दी भितर जे ज्वलंत प्रश्न जे असले गोंयच्या जनते फुडें जे आसा गोंयचे जनतेचे ते कितले सुट्यो केले कित परत तांकां यश आयलें हे सगळे सविस्तर आमी तांकां फ्लोराचो विचारतले आणि तेजे खातीर फ्लोर कोऑर्डिनेशन आमचे जावचे बऱ्यापैकी सगळे प्रश्न प्रत्येकाने कोणाचो प्रश्न आज आयिल्लो आसा ताजे सप्लिमेंटरी कोणी विचारप कशा पद्दतीन सप्लिमेंटरी विचारतले ह्या सगळे सविस्तर खातीर ताजे खातीर ही मिटींग आणि तेजे खातीर आमी सगळे आज प्लॅनिंग केल्लें आसा. अनेक रेजोल्युशन्स आमी घेवपाचे आसात. आयज आमचे सिनियर राणे जे आसात राणे साहेब त्यांनी केटामायन हाज्या ड्रग्सा विशयी स्वता रेजोल्युशन आयज कॉलिंग एटेन्शन मूव केल्लें आसा. तेजेर आमी सगळे जाण मेंबर जे आसा सायन मारपाचे आसा. अशें अनेक रेजोल्युशन आसात. तेजे खातीर जे फुडले एसेंब्लीक जशें कोणी आतां म्हणप जाला
की म्हाका दिसना कशा पद्दतीन उलोवप जाता तें की विरोधी पक्षाच्या आमदारांक टायम कित्याक दिवपा जाय. टायम तर तांकां कमी म्हणजे टायम जो आसा तो पुरो जाता. एसेंब्लीत बेगीन जावपा जाय काबार जावपा जाय अशें म्हणटात अशें कोणी तरी म्हणलें पेपराचेर पळयलें पूण तें टोटल चुकीचें आसा. अशें आसलें जाल्यार प्रत्येक आमचे जे स्पीकर आसा जे आमचे उलोवपी जे आसता डिमांडाचे उलयता आसतना तांकां बेल मारून कित्याक थांबोवचें पडटा. जो टायम दिल्लो आसता त्या टायमा भितर टायम पावना म्हणून तर 1-2 मिनटां 3-3 मिनटां मॅक्झिमम 5 मिनटां दिवप जाता आनी स्टॉप करप जाता. ताका सगळे मतदारसंघाची ऑडिओचेर मांडपाक मेळनात. पूण आमी दुसऱ्या सायडीन कोण तरी म्हणटाना पळयलां की तांकां टायम आनी कित्याक वाडोवन कित्याक मागता काय म्हणून. टायम आसल्यार खंय तांकां टायम जाय पडटा काय म्हणून. तशें ना. टायम आमकां जाय. प्रत्येक मतदारसंघाक जे आमदार आसात तेजे आमदारांचे अडचणी आसात तेजे मतदारसंघाची कामां आसतात ते मांडपाक सफिशियंट टायम जाय आसता. आनी बाकीचे ओवरऑल मुद्दे आसतात गोंयचे. आयज अनेक विशय आसात जे विशय आसात ते एकच सरकार सांगू शकना की आज हो इश्यू आसलो तो सॉल्व केलो अशें म्हणपाक शकना. जाल्यार प्रत्येकाक उलोवपाक संदी मेळपाक जाय. आनी ताका लागून हें प्लॅनिंग करपाक फ्लोर कोऑर्डिनेशन करपाची आमी केल्लें कोऑर्डिनेट कशें करप आनी कशें एक संघ जावन आमी सरकाराक अडचणी हाडप हें आमी सगळी पुरो तयारी केल्ली आसा. काँग्रेस पार्टीन एसेंब्लीन तांचे प्रश्न उपस्थित करून सरकाराक धारेर धरपाचे आनी ज्या तरेन आयज आमचे CLPचे लिडर बाबू कवळेकर हांणी सगळ्या आमदारां बरोबर बसका करून गोंयांत जे ज्वलंत प्रश्न आसा लोकांचे ते लोकांच्या सगळ्या प्रश्नाक येता त्या विधानसभेक सरकाराक धारेर धरपाची आमची तयारी पूर्ण जाल्ली आसा. आनीक लोकांच्यो ज्यो अपेक्षा आसा त्यो अपेक्षा आमी पूर्ण करपाक शकतले. कारण गेले वर्सभर हो सरकार लोकां विरोधी डिसिजन घेत आसा. गोंयचे विरोधी डिसिजन घेत आसात. करप्शन सामकें सर्रास चल्लां. गोंयच्यो प्रॉपर्टीज जवळ जवळ 99-100 वर्सांच्या लिजाचेर दिवन जशें करप्शन कशें करपाचें आनी कितलें फास्ट करपाचें ह्या सरकारची नीती जाल्ली आसा. आनीक आमी पयलीं सांगले त्या प्रमाणे हो सरकार गोंय पीस बाय पीस विकता. पयलीं रिवर नॅशनलायजेशनाचे इश्यू हाडले. गोंयच्यो रिवर्स विकल्यो. कोलाचो प्रश्न आसलो कोळशाच्या प्रश्नाचेर हेणी हें केलें. नंतर हेरिटेज आमचे सगळे वेगवेगळे सायट्स आशिल्ल्यो त्यो हेरिटेज सायट्स सगळ्यो गोंयच्या लोकांक विश्वासांत घेयनासतना हेणी भायल्या भायर घातल्यो. आनी तेजे नंतर CRZाचो आतां इश्यू आसा. CRZाच्या इश्यूचेर गोंयच्या साबार जे अफेक्टेड लोक आसा तांणी ऑब्जेक्शन फायल केल्लें. आपली कन्सर्न फायल केल्ली की हो जो न्यू CRZ नोटिफिकेशन जें आसा तेजे बद्दल प्रश्न उपस्थित केल्ले. आनी हे प्रश्न गोंयच्या फुडारा खातीर खुबशे गरजेचे आशिल्ले. गोंयच्या सरकारान जो सरकार जेन्ना राज्यपालान भाशण केल्लें त्या भाशणांत तेणी गोंयकारपणाची उल्लेख केल्लो आनी गोंय सांबाळून धरतलें हें उतर गोंयकारांक दिल्लें. पूण ज्या परिस्थितीन आनी ज्यातल्यान गोंय वयता त्या परिस्थितींतल्यान आमकां दिसना की गोंय हें गोंयकारां खातीर उरतलें. आनी CRZ हो तेजो मुखारलो स्टेप आसा. कारण आयज एक लेटर जे डायरेक्टर झान केंद्राक बरयलां त्या लेटरान तो सरासर म्हणटा की आमी स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेतल्या. आनी स्टेक होल्डर कोण? गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट्स आनी कॉर्पोरेशन. म्हणजे गोंयांक लोक ना जे अफेक्टेड CRZ जाल्ले तेंचे कडेन सरकार उलोवपाक सोदना. जेणी कंप्लेन्स आनी ऑब्जेक्शन आनी कन्सर्न फायल केल्ली तांचे कडेन पब्लीक हियरींग सरकाराक दिसना दिवची म्हणून. आनी जे वेगळे वेगळे प्रश्न उपस्थित केल्ले त्या हेजेर मुख्यमंत्र्यांनी अजून आपली चूप कित्याक दवरल्या. सो मुख्यमंत्री हेजे पयलीं सगळ्या बोवाळ मारून सगळें सांगतालो. दुसरे तेजे अलायन्स पार्टीचे जे लिडर आसा गोंयकारपणाचे व्हडले व्हडले शपथ सांगतात लोकांक. तेन्ना हें जेन्ना आतां गोंय तुमी सर्रास विकपाक काडलां तेजेर तुमी आयज सगळे चूप कित्याक आसात. सो काँग्रेस पार्टी आयज मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हो जो अजून ओगी बसला ह्या इश्यूचेर आनी खंयचो तरी ऑफिसर काडटा आनी गोंय विकपाचें एक लेटर केंद्र सरकाराक धाडटात. गोंयचे कन्सर्न गोंयचे ऑब्जेक्शन आसतना तेंचे कडेन पब्लीक हियरींग दिनासतना म्हणजे तुमकां गोंयचें कांयच पडोवन गेल्लें नासता. खंयचे तरी गुजरातच्या लॉबीक प्लीज करपा खातीर केंद्र सरकाराक प्लीज करपा खातीर आनी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आनी पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह हेंच्या दबावा खातीर तुमी गोंयचे सर्रास हेजेर डिस्कशन जायना.
एसेंब्लीक अधिकार ना की एसेंब्लीक इश्यूचेर डिस्कस करपाक आनी मनोहर पर्रीकाराक मुख्यमंत्री म्हणून चालू दवरपाक कसलो अधिकार आसा जेन्ना तुमी गोंय सरासरी काडून केंद्र सरकाराच्या हातीन दिता पंचायतीक तुमी कॉन्फिडन्साक घेना जिल्ल्याक तुमी कॉन्फिडन्साक घेना हाचेर कांय भाचाभाच जायना हेजे फाटल्यान जो हेतू आशिल्लो त्या हेतू तुमी सगळो काबार केल्लो आसा CRZाचो सो आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागता कम क्लियर ऑन दीस मेक अ स्टेटमेंट ऑन दीस युअर सायलन्स स्पीक्स अ लॉट की यू आर अंडर प्रेशर टू सेल गोवा अँड आमी गोंयकार बेश्ट उगी रावपाना काँग्रेस पक्षाय उगी रावपाना ज्या लोकांनी ऑब्जेक्शन कन्सर्न रेज केल्ले आसा जे बरोबर रावतले आमी आनी मुख्यमंत्र्या कडेन ताबडतोब मागता की तूं तुजें तोंड उगड आनी CRZाचेर तुजें जें कितें आसा तें सांग बेश्टे ऑफिसरांक मुखार काडून हें करनाका अवघी दिसाचेर आसा तर इतली घाई गडबडीन हें करपाचें ऑर्डर रिप्लाय दिवपाचें सोडून जर एसेंब्लीक फ्लोर ऑफ द हावस जर हावजाक जर डिस्कशन जाल्लें जाल्यार आनीक प्रत्येक आमदाराक आपले ओपिनियन थिंग मांडपाक संदी आसलेली आनी एसेंब्लीक मुद्दम स्पेशल कॉल करपाची गरज आसली ऑलरेडी एसेंब्लीक हें धाडली आसा तरी देखून कोणाकच विश्वासाक घेवप जालें ना न्हू म्हणून एसेंब्लीक हाडपाचो तेमी प्रयत्न केलो ना न्हू सगळ्या आमदारांक आपोवन तेंचे ओपिनियन घेवचें असोय प्रयत्न जालो ना दुसरे आनी अनेक विशय आसा हांव एक विशय डिटेलान सांगपाक गेलो ना कित्याक हे आजुनूय रिप्लाय येवपाक लागलो ना रिप्लाय आयले उपरांत कळटलें सरकाराक कितें पर रिप्लाय दिता तो पूण काल आमच्या डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो BK आसा विजय BK तांणी सुद्दां ड्रग्सा विशयी हें दिल्लें आसा FIR फायल केल्लें आसा अशे अनेक विशय आसतले सरकार कशे पद्दतीन घेता हें तें पळोवपाक जाय कित्याक हें जें हें आसा ती आयची जी पिढी आसा ही खंय तरी ड्रग्साच्या आहारी गेल्ली दिश्टी पडटा आनी हेजें कंट्रोल हेजें नियंत्रण कशें दवरप प्रत्येक फावटी आमी घोशणा आयकतात सगळे कितें आयकतात हावजान पूण इम्प्रुवमेंट कांय नासता दिसान दीस आनी वाडलेले आसता तेंच्याच पदाधिकारी यांच्याक आनी हांगा दिश्टी पडटा आनीक हें मेळप म्हळ्यार खंय तरी हे एक्टिव्ह वाडटा काय कितें आनी आतां कशी इन्क्वायरी तें पळय आमचे जेन्ना आनीक FIR हें केल्लें आसा हाजेर कशे पद्दतीन इन्क्वायरी जावन हें सारापराचें बंद करपाचो प्रयत्न जाता कितें जातलो काय कितें हें जावपाक जाय कित्याक हांगा भेदभाव जावपाक जायना ड्रग्स विशयाक भेदभाव जायना बाबा तो कोण कोणाचो मनीस खंयचो मतदारसंघात चल्ला कितें चल्ला हें अशें चलपाक जायना हांगा खंय तरी पुलिसीक जर खबर आसताली खुबश्यो गजाली आमी कालच्यान पळयता पुलिसाक सगळें खबर आसता म्हणून पुलिसाक खबर आसता पुलिसाक कंट्रोल कोण करता तेंचे कशें म्हायती घेवन ह्यो असल्यो गजाली बंद जावपाक जाय फक्त घोशणा दिवन एनावन्स केली घोशणा केली म्हणून जायना तर प्रत्यक्षात कार्य जावंक जाय आनी तुमचे गोंय जेन्ना CRZाचे नोटिफिकेशनाचे तूं एक्सेप्ट केला तेन्ना तांचे एक शब्दूय आयकूंक येना गोवा फॉरवर्डाचे जे सरसर सगळे आसा गोंयकार आनी गोंय म्हणपी एक शब्द आयकूंक येना मुख्यमंत्र्याचो एक शब्द आयकूंक येना हेजेर इतले लोकांनी ऑब्जेक्शन घातलां जे लोकांक तुमी वालोरूच दिना जे गोंयकार कन्सर्न रेज करतात तेंचेर तुमी कांयच उलयना आनी सर एसेंब्ली चालू आसा एसेंब्ली कित्याक आसता ह्या गोंयचे सगळे प्रश्न उपस्थित करप आनी तेजेर उलोवप त्या खातीर एसेंब्ली आसता आमच्या ऑपोजिशन लिडरान मागले इन रायटींग मागलें की टायम एक्सटेंड करा गोंयांत इतले प्रश्न आसात तेजेर तुमी कांयच हें करनात वयल्यान तुमचे खंयचे तरी मिनिस्टर काडटा आनी फकाणां करता ह्या इश्यूचेर म्हणजे तुमचें चल्लां कितें म्हणजे तुमची दादागिरी खंय पावल्या पावर तुमच्या मस्तका मारला म्हणजे तुमकां कोणाचे कॅर ना डेमोक्रेटीक व्हॅल्यूज कॅर ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणजे ताका इम्पॉर्टंट जागो आसता डेमोक्रेसी लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणजे जितलो मुख्यमंत्र्याक स्थान आसा तितले लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचें स्थान आसता आनी खंयचो तरी एक मिनिस्टर उठता आनी ते लेटराचेर फकाणां करता तुमी म्हणजे तुमचें करप्शन तुमी जर लुटपा जाल्यार तुमी लुटप तुमी कोणाक विचारप ना म्हणून तुमी एसेंब्ली कमी दवरतात म्हणजे ऑपोजिशन लिडरान तुमकां विचारपाक जायना ऑपोजिशन पार्टीन तुमकां विचारपाक जायना ज्या तरेन करप्शन तुमी रिजनल प्लॅनांतल्यान करप्शन करतात लीज दिवपाचें करप्शन करतात कोण कमिदाद जमीन विकतात कोण ड्रग्स विकतात म्हणजे प्रत्येक हितून करप्शन आनी मुख्यमंत्र्याचो कंट्रोलूच ना जाल्लो आसा डिस्कस करतले आनी तो टायम पावना म्हणून आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान लेटर दिल्लें आसा आनी रायटींग मागलेलें आसा योग्य फॉर्माचेर हांव टायमा बद्दल डिस्कस करतलो टायमाचेर मागला जे कितें जाला कितें जावन दिवप जालें ना आजून आमकां कांय कळिल्लें ना ते योग्य फॉर्माचेर म्हणजे हांव ते काडटलो बी BJPचो सेक्रेटरी बरोबर लॉ मिनिस्टर म्हणटा ड्रग्स आनी प्रॉस्टिट्यूट मायकल प्रपोर्ट करता मायकल म्हणटा हॅनिंग ग्रावज पोलीस डिपार्टमेंट वाडयता
आणि CM म्हणटा आपण मिटेरे धांवायचें. आतां हे ड्रग्स कोण करता आनी काल सरकारांचो आमचो टुरिजम मिनिस्टर म्हणटा लोकांचो हेल्थ जाय आनी पॉलिटिशियन हेल्थ जाय कंट्रोल करपाक. खुद्द हेंच्यांनी पयलीं गोवोरमेंटाचे लोक आहा तेंचे कडसून कंट्रोल करून घेवपाचो. आतां सरकाराक सोय कितें जाला, आपुणूच उलयता आनी आमचें तें मिटना म्हणटा. सो वासुदेव परब न्ही म्हणजे आतां कशें आहा करताय तेच उलयतात ते आरोपय कर. मायकलान सांगून गेलो की ड्रग्स वाडयता हें म्हणून पुलीस हेल्प आहा म्हणून. म्हापशेचो लॉ मिनिस्टर सांगता हें सगळें कलंगूट सायडीक मायकल करता म्हणून आनी CM म्हणटा ते कॉम्प्रोमायज जाला. तेजेर घेतला आणि क्वॉलिटी आणि खूप घेतला पण तेजेर कॅटामायचेर ऑलरेडी हय. तर कितें म्हणटा लोकांनी साथ घेवंक जाय. सगळ्यांनी साथ कसली साथ घेवंक जाय करतात तुमी सगळें तुमचें तुमीच सांगता. दुसरे कोण आमी ऑपोजिशन आरोप करिना, मायकलाचेर करिना, लॉ मिनिस्टराचेर करिना आनी करना, तेचे तेच सांगता. चुकीचे लोक म्हणटा 25 कोटी आमदारांक दिता आमदारांक फॉर डेव्हलपमेंट पण अजून पासून आमचें ते कांय जावना. एक तरी काम जालां. एक तरी काम जावना. आयज स्पॉट होल देखून काडटलो जाय तो मिनिस्टराच्या फुड्यान वयचें पडटा. सगळें जॅक नो डेव्हलपमेंट. आतां पळय कालूच म्हटलां एका मंत्र्यान म्हटलां की लोकांचो आदार जाता, लोकांक घेवन सगळ्या आमदारांक घेवन ड्रग्साचेर सोल्युशन काडूंक जाय म्हणून. Why police are there? Why police force are there? CID are special branches are there. They cannot act on this. But one word is all eyewash. सगळ्या पुलिसांकूय खबर आहा, ह्या मंत्र्यांकूय खबर आहा, हे सगळ्यांक खबर आसा हे ड्रग्स खंयच्यान येता, कशें डिलिव्हर जाता. बट हे एक्सपोजायज जायना. आयज इतले लोक आमी बोवाट मारली, प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, हाचेरूय कांयच कोणूच जबाब दिना. म्हणजे आमचे भुरगे पिड्यार जावपाचे काय म्हणून म्हाजो हो प्रश्न सरकाराक. लोकांचे आवय बापूय येवन रडटा आमचे भुरगे पिड्यार जाले म्हणून. फ्रॉम वेर दीस ड्रग्स आर कमींग. आनी मागीर म्हणटा कितें रेपी वाडटा आनी कितें नाकारलेलें जाता. दीस इज द रिजन. केटामाइन ड्रग्स आर कॉल्ड दे नॉट रेप ड्रग इट इज कॉल्ड. सो दीस इज द रिजन वाय द रेप्स आर इन्क्रीजिंग as well in Goa. It should be stopped at instant. जायना म्हणून काय ना. गेल्ल्या CLPक हांव सगळ्या आमदाराक विचारप जाल्लें. ह्याय फावटी हांवें परत हें केलें. पयलीं CMानूय मिटींग घेतली. तुमकां 25 crore प्लॅन वर्क आनी 3 crore नॉन प्लॅन वर्क 28 crore टोटल. एकूय फायल हाल्ली ना. तेजे उपरांत हालीं जेन्ना 3 members कमिटी आसली तेन्ना PWD मिनिस्टरान आनी एक मिटींग घेतली आनी तेन्नाय म्हणलें की 25 तारखेच्या पयलीं 25 मे सगळ्यो फायली ज्यो आसात त्यो त्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें सगळ्या आपल्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक इंजिनियराक. आनी आतां ते तुमच्या MLAचो प्रश्न ना, तुमी फक्त प्रायोरिटी दिया. फायली सगळ्यो पावतल्यो आपल्या टेबलाचेर आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल मेळटली. पूण आजुनूय फायल्यो आमच्यो त्यो आमदाराक विचारल्या कडेन आजून फायली फुडें गेल्यो नात. आजून थंय वयर सकयल नाचत आसात. एक दीस तेन्ना आमी कितें घोशणा केले उपरांत आयकपाक बरें दिसता. लोकांक दिसता आमच्या कामां जालीं म्हणून 25 कोटी लोक घेवन येता. 25 कोटी भितर म्हजी 1 कोटी घे, म्हजो 1 लाखांनी हें काम घे. खंय आसा खंय फक्त घोशणाबाजी. प्रॅक्टिकली काय जायना. आतां तुमी पळयलां आसतलें कितें ड्रग्स हांगा धरता कोकेन बाकीचे ड्रग्स लॅबोरेटरी म्हणटा ती ना. आमी धाडटा खंय हैदराबादाक धाडटा आनी थंयसर हैदराबादाक 3 म्हयने वयता आनी जेका धरला पळय आनी तुमी लॉ प्रमाणे खबर आहा की त्या मनशाक धरला 3 म्हयने दवरूं शकना म्हणून हे लोक सुट्टात. आमच्या कडेन फक्त ड्रग्साचे टेस्ट करपाक फक्त चरस आसा. आनी आतां पर्यंत सरकारान कितल्या लोकांक एक्विडेट केला, केसी घातल्या पेंडींग म्हटल्यार तेजेर एक्विडेट ना कोणाक कळ्ळें अशें जाता आनी मागीर तो सुटलो म्हणटात मागीर. सो हो लॉ आनी बाकीचे म्हणटा ते पब्लीक प्रोसिक्युटराक स्ट्रॉंगली ट्रेनींग दिवपा जाय. ते करिना.